118 वर्सां पोरणी मडगांव नगरपालिकेची दायज इमारत, कॉम्युनिदाद इमारत, हॉस्पिसियो इमारत वा मडगांव शारी भलायकी केंद्र ह्यो मडगांवची दायज इमारती। ह्यो दायज इमारती नष्ट जावपाच्या वाटेर आसात। एके वटेन सरकार म्हणटा आमी दायज इमारतींची राखण करतात, मात फाटल्या ऑगस्टांत शारी भलायकी केंद्राचो कोसळिल्लो भाग आजून बांदी नासतना तसोच ताडपत्री धापून दवरिल्लो आसा। बांदकामा खातीर काडिल्ल्यो निविदा ह्या मेजा वयल्यान त्या मेजार भोंवत आसात। टेंडर काडी नासतना नॅशनल गेम्सा खातीर जर 10 कोटींचो खर्च सरकार करपाक शकता जाल्यार ह्या दायज इमारतींकडे सरकाराची आड नदर कित्याक असो प्रश्न शॅडो काउन्सिलाचो निमंत्रक आनी आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनोन केला। आमी हेच्या पयलीं बी म्हणटा की ह्या गव्हर्मेंटाक कितें तर कशा भाशेन हे हेरिटेज म्हणटे काबार करपाक जाय। हेरिटेजा जे आयकॉनिक स्ट्रक्चर आहा ती जमनीर हाडून काबार करपाचो एकूच हेतू आसा अशें आमच्यान स्पश्ट म्हणपाक येता। कित्याक आतां आमी जेन्ना हेल्थ सेंटर जावं कॉम्युनिदाद बिल्डींग जावं म्युनिसिपल बिल्डींग म्हणटात तेजे रिपेराचे एक हे आसा जो अर्बन हेल्थ सेंटर 14 लाखांचो एस्टिमेट तो सिंगल टेंडर म्हण भोंवत आसा फायल, वर्क ऑर्डर अजून इश्यू जावना। कॉम्युनिदाद बिल्डींग सेम प्रॉब्लम, बिडर येना म्हणटात म्युनिसिपालिटी आनीक तसलें। सो ह्या हेका लागून ते काम आडून उरता, वर्क ऑर्डर इश्यू जायना म्हण। वेरएज फाटीं जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो फॉर नॅशनल गेम्स तेन्ना 10 कोटीचें काम कॉन्ट्रॅक्टरा दिला बाय नॉमिनेशन, टेंडर करप ना काय ना। 10 crores काम आनी हे थोडे लाखाचें काम आहा ते तुमकां हे कोडल प्रोसिजर फॉलो करता म्हण दोळ्या पान लावपाक सोदता तुमी। सो हेजेर दिसून येता की तांकां हेरिटेज आहा तें सगळें वायप आवट करपा जाय, हो एकूच हेतू आहा तांकां। आनी त्या कारणाक लागून हांकां एटेन्शन पावना तांकां जाय तसो। आतां तुमी कोण म्हणटालो की ना नॅशनल गेम्स अर्जन्सी आशिल्ली, नॅशनल गेम्स जाता म्हण केन्ना डिक्लेअर जाल्ले अर्जन्सी म्हणपाक, आनी हे सामकें लास्ट आवर 10 crores काम दिवपाक बाय नॉमिनेशन, हेजेर आमकां करप्शन आहा तें कळना। गोंय हे जग प्रसिद्ध पर्यटन थळ, हांगाची संस्कृती, वास्तुकला, दायज थळां पळोवपाक देश विदेशांतल्यान लोक भेट दितात। प्रत्येक राष्ट्र आपल्या दायजांचे संवर्धन करता, तेच गोंयांत आपल्या दायज थळांकडे दुर्लक्ष जाताना दिश्टी पडटा। गोंयच्या दायज इमारतींचे जीर्णोद्वार करप गरजेचे अशें मत इतिहासकार योगेश नागवेकरान उक्तायला। प्रत्येक राष्ट्र जी आसात ती आपली हेरिटेज बिल्डिंग जी आसात तेजे संवर्धन करून दवरतात। They restore their heritage structures. They do not destroy it. They don't renovate it. नवे कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाक, नवे टेंडरां काडपाक, they don't do all those things. They restore it. आता गोंय म्हणजे कितें? Goa is a place which is world famous. Now why it is world famous? It is world famous because of its history, the heritage, the architecture, culture. आणि जेन्ना आमी गव्हर्नमेंट हेरिटेज बिल्डिंग म्हणटात, these are one of the prized possession that Goa is having currently. May it be municipality building जाल्यार कॉम्युनिदाद ना जाल्यार आता ओल्ड हेल्थ सेंटर आसात। These are the prized possession आमचे कडेन जे आसात, जे खुबशे अल्टिमेटली देश विदेशांतले लोक येतात पळोवपाक हे आर्किटेक्चर, आनी आमकांच त्या गजालींचे आमकां खंय तरी आमचे लिडर आसात, आमचे एडमिनिस्ट्रेटर्स आसात, तांकां तेजी व्हॅल्यू खबर ना। सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली दिस इज मॅटर ऑफ अटर डिसग्रेस, लजेची गजाल ही सांगपाक म्हणल्यार। गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।